1972 पयलींची घरां कायदेशीर करपा खातीर सरकारान 3 सर्क्युलर काढल्यात। हे स्ट्रक्चर हे लिगल स्ट्रक्चर आसा की तेका तो सर्टिफिकेट दितलो। म्हणजे 72च्या पयलींचे घर ज्याचे ज्या जागेत आसा सर्वे रिकॉर्डाचेर लागलेले आसा आनी घर नंबर तेका म्हाजें घर म्हाज्या नांवाचेर रिकॉर्डेड जर आसत जाल्यार तेका हें घर लिगल घर म्हणून सर्टिफिकेट मेळटलें। इधर ते रेजिडेन्शियल हाऊस किंवा ते कमर्शियल स्ट्रक्चर हे जरी असलें जाल्यार तेका ते लिगल म्हणून ही पयली फावटी सर्टिफिकेट इश्यू जातली। आयज पर्यंत हाऊस टॅक्साच्या शिवाय ताच्या कडेन वेगळी कसलीच डॉक्युमेंट नासले। द सेम थिंग सर्क्युलर इज इशुईंग बाय द डायरेक्टर ऑफ द म्युनिसिपल एरिया आनी हांगासर म्युनिसिपल एरियेत सुद्दां DMA म्हणजे CO ऑफ पर्टिक्युलर म्युनिसिपालिटी वील से द सेम थिंग। ओके, ताणें जें आसा पळय न्ही हें बेस्ड ऑन द वेरिफिकेशन ऑफ द अबाउट डॉक्युमेंट द सर्टिफिकेट एंड इशूड बाय द डेप्युटी कलेक्टर हियर बाय द स्ट्रक्चर एक्झिस्टिंग इज अ लिगल स्ट्रक्चर एंड इट इज असेस फॉर ही सर्टिफिकेट प्रत्येक म्युनिसिपालिटीचो CO जो आहा पळय न्ही तो इश्यू करतलो। आमी लोकांक इतके इजी करून दिल्ले आसा की तांच्यांनी प्रिस्क्रायब फॉर्मान एप्लिकेशन सुद्दां कशें दिवपाचें ओके हेंय थारयलां। डेप्युटी कलेक्टराक कशें दिवपाचें, CO कशें दिवपाचें आनी पंचायत सेक्रेटरीक कशें दिवपाचें। म्हाका सांगपा खातीर खूब खोस भोगता की गोंय राज्यांत पयलेच फावटी अशा पद्दतीन आमी हो म्हणजे इट इज बेस्ड ऑन द नोटिफिकेशन इशूड अर्लियर ओके आमी क्लॅरिफिकेशन्स इशू करता की गांवांतले 72च्या पयलींचे जे घर जे इररिस्पेक्टीव ऑफ द हूज लँड इट इज आलवारा लँडाचेर जरी घर आसलें 72च्या पयलींचें जाल्यार तेका ती सेटलमेंट प्रॉपर्टी म्हणून सर्टिफिकेट इशू जातली ताज्या नांवान। दिस इज नॉट फॉर द ओनरशीप टायटल, दिस इज फॉर द सेटलमेंट टायटल अँड लिगल फॉर द स्ट्रक्चर। गोंयांत 3रो जिल्लो जातलो। कॅबिनेट बसकेत तशी मंजुरी दिल्या। धारबांदोडा, सांगे, केपें, काणकोणचो 3ऱ्या जिल्ह्यात आस्पाव जातलो। 3ऱ्या जिल्ह्याचे मुख्यालय केपें तालुक्याच्या कुडचड्यात येतले। फोंडा, साश्टी आनी मुरगांव दक्षिण गोंय जिल्ह्यात आसतले। नव्या जिल्ह्याचे नाव अजून थारायल्ले ना। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।